सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाकात वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासो देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोसांव तुवें दया केली. ताचे माये औंकवार मरिये मरिफात ससनाचे जिनियेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एकंथेरच सर्व पिडिस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टनाच्या आमच्या भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळड्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजो. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आतां मौनपणी
पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटार भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवाते मुझे नवी संगी मेळता थंयसर हावासा सदां तांचे मोदेका जेजूचे हे भूत आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. तुमचे सोबत आसूं. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, सोमाराचो दीस वो पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक पेंतेकोस्ताक तयाराई करणं हे सातोळें आमी प्रारंभ केला. देवाक अर्घां दिवया हो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. जायते जण कश्टून आसात, वळवळून आसात, संवसारभर विविध रितींनी प्रत्येक रितीन कोरोना म्हणल्यार खरगा वरवीं आस्पत्रेनी वळवळून आसात, घरांनी कश्टून आसात, कुटुंबां जायती निसांतान जावच्या वाटेर आसात. ह्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी विशेष रितीन ह्या वेळार मागया. थोड्यांक पोटाक खावंक ना तर आनी थोड्यांक उलोवंक मनीस ना, करसूंक सांगात पोन ना. जायते जण कश्टून आसतना आमचेय मागणें तांच्या मागण्या सांगाता मेळोवया. आणि आमच्या चालत्या जिवितांत आमच्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी देवाचो मोग करूंक तशेंच पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्या तर एक बरें उतर उलोवंक हांसकुरें तोंड दाखोवंक आमी फाटीं सरल्या तर देवाचें बोगसाने मागून सांगात म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वाईट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बघिवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या दिवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय देवून येवून दी. तिचे वरवीं तुझी खुशी आम्ही विश्वासीपणान मनान सांभाळू आणि करण्यानी पाळू. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. आपोलो कोरितांत आसतना पावलो वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमानले तेदना पवित्र आत्मो घेतलावे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना जाप दिली तांणी. तर कसले धर्म स्नान तुमी घेतिल्लें? ताणें सवाल केलें. जुवांवचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ पावलान तांकां सांगलें, जुवांवचें स्नान मनशान पाताक रोडून जिनी बदल्ल्याचो गुर्त. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक ताका तांणी सतमानिजे म्हूण. इतलें आयकताच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेदना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सकडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराग सिनोगोगाक वेतालो. थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशांत धैर्यान उलयतालो. देवाचे उतर हे. देवाची उडकार. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानांक तुज्या मुखा वयले धांवडय. जशें उज्या मुखार मेन कोडोन उदक जाता तशें देवा तुजे मुखार कोटे नाश जातात. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पुनितिवंत देवाच्या सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायनांनी म्हणून नाचतात उठतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक कोगळे कुसार्या. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक कोगळे कुसार्या. क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसार्या. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे इसोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ
जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हणलें, आतां जाल्यार तूं ओपारी वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय, सक्कड संगती तूं जनाय, कोणेय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी सत म्हणटा. जेजून तांकां साप दिली, आतां तुमी सत म्हणटात गे. फुडें येवंक आसच्या येदळूच आयलल्या त्या काळा विशान सांगता आयका. तो येतच तुमी सुमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडून वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सोबें आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबांनो आनी भयणीनो, मनशा कुळाक आदी मागातावन दसो व्हड एक समस्या जावन आसा एक स्वरुपून लोनलीनेस. पूण विपर्यास कितें गी म्हळ्यार सगळो मोग करचो लोक सांगात आसल्यारी, सगळे कुटुंबाचे सांदे भोंवतणीच आसल्यारी तांचे मत गाता सोनी एक सुरपण भोगता. आनी हें मारेकार जावन आसा. हातूं कितें समजूं येता, मनशाच्या संख्याच्या मोग करच्या मनशांच्या उण्यापणान न्हय, बघार कितेंग एक शेवट आसलेलो आसा, कितेंग एक आशेवन आसा, ते नातले ते दळा, ते मेळा नातले ते दळा, हे एक सुरपण भोगचें वास बी जावन आसात. तर हांगासर एक कारण जावं की पुरो देव ह्या देवाचें उणेपण भोगल्या वेळार, देवाचो मोग, देवाचें सांगातपण ह्या देव शेवट म्हूण आमी चिंतून आसतना ते मेळनातले ते दळा एक सुरपण भोगचें आसा जावंक पुरो. आयच्या वाचपांत आमकां हें पळोवंक मेळटा. जेजूक ताच्या कश्टा मरणा विशांत ताचो वेळ लागीं पावला. ताणें मरण सोंसूंक आसा म्हणल्या सारक्या रितीन कळीत आसलें. सगळे ताचेच म्हणले मनीस कोण आसात, तेही सांडून वेतले म्हणलें ताका कळीत आसलें. हांव तुजे सांगात आसता सोमया, हांव तुका केदीन सोडून वसना जेजू म्हणून आसलें म्हूण सैती थारूं केन्ना बुडोवंक लागता तेन्ना उंदीर दावल्ल्या भाशेन दावी पयस धांवतले म्हणलें ताका कळीत आसलें. पूण बाबांनो आनी भयणीनो, जेजूक भिरांत नातली. तो कळवळूंक ना, ताच्या सांगाता एकलो आसतलो. तो एकलो केदींच म्हजी पाट सोडना, तो एकलो म्हज्या सांगाता सदांच आसतलो म्हणली खात्री ताका आसली. आनी तो जावन आसलो ताचो बाप जेजू ख्रिस्त. त्या देखून ताका केदींच एक सुरपण भोगूंक ना. त्या देखून आयच्या वाचपान तो म्हणटा, तरी हांव एक सुरो न्हय. बाबांनी भयणीनो, जेजूक ताचो बाप देव आसलो तर आमकां त्रय एक देव आसा. बाप आसा, ताचे सांगाता जेजू आसा, बाळूक जेजू आसा, तिसऱ्यान पवित्र आत्मो आसा ताणें बसायिल्लो. हे तिगी आसतना आमी एक सुरपण भोगून जोवय. आयच्या ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत आमी नदर घाली तर एक सुरपण घडयेन घडी आमकां भोगता. कोवीड पिडे वरवीं फाटल्या एका वर्सांत आमी पळोवनूच आसा, आमी जायत्या लोकांतावन आयकलां कोणाक पिडा लागली आनी आस्पत्रेक वेता आसतना पिडेच्या की चड गेल्लो मनीस पाटी येता गाय म्हूण कळीत नासतना तें एक सुरपण तांचे थंय भोगता. हांव गेलो वेताना कोणीच नातलें, थंयसर एडमीट जालो, पाटी पावतलो गाय म्हणलें मेंटल स्ट्रेस आसता. ह्या टेन्शनांत लोक जायतो जण कश्टोन आसा. एका गर्भस्थ स्त्रियेची स्थिती पळया. भुरग्याक जल्म दिता गाय, ह्या पिडेक वळख जाल्या, वाचून उरता गाय, जिविताची एक आशा आसली ती हांव सफळ करूंक शकता गाय, तिका कळीत ना. एक धाकटें भुरगें आसा, त्या भुरग्याची आवय कोवीड पिडेंत आसा जाल्यार त्या भुरग्याची गत समजून घेवया.
एकलोच बापय आसा, पोटाक घरा आदार जावन आसा, तो मनीस तर कोविड पिरेंत वळख जालो, अंतरलो जाल्यार त्या कुटुंबाची स्थिती आमी पळोवया. दुसऱ्यान तरणाटे, आज तरणाटे 100 रुपयान कश्टवन आसात. सर्वे म्हणटा की 65% तरणाटे सगळी कुटुंबाची सांगाता असल्यारी आज डिप्रेशनांत एंग्जायटीन वळख जावन आसात. जायते पटी सुविसायडाची चिंतना ती आठवून आसात म्हणटात. ती भुरगीं पळया, इस्कोलाक वेची, इस्कोलान खेळून हांसून थंयसर शिकून आसची, आज कितेंच करूंक नासतना घरा आसात. तांची गत पळया, तांचे थंय 100 रुपयान ती बघून आसात. तितलेंच कित्या परगांवान जायतो लोक वावर करन आसा आमचे खातीर, कुटुंबाच्या एका सांद्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर. तो लोक पाटी परत येवन आवय बापायक पळयत हांव गाय म्हणली तांकां खात्री ना. पाटी येत आसतना आवय बापायक घरची उरोवन आसतीत गी, जियोवन आसतीत गी म्हणली खात्री तांकां ना. एका वाटेन कोविड पिरा तर, आनी एका वाटेन बॉम्ब अटॅक जावन आसा, आनी एका वाटेन हांगा भारतांत सायक्लोन येवन आसा. हे सगळें सांगता येताना बाबा आनी भयणी जिवितांत कश्ट चड आनी चड जाल्ले बरें बघता. तर कितें करया? आसलें होगडायल्यारी परवाना बाबानो आनी भयणीनो. आसल्यांक आमी होगडावचें नाका, हें उगडासून आमी दवरया. आसलें जावंक पुरो आस्त बदीक पयशे ते होगडायल्यारी परत सोडयेत, पूण आसल्यांचो मोग आमी होगडावचो नाका. एक कॉल करया, जावंक पुरो परगांवांत आसात या हांगास गांवांत आसात, व्हिडिओ कॉल जावंक पुरो. सदांनी थोडो वेळ तांचे खातीर दवरून मोगान उलोवंक प्रयत्न करया आमच्याच कुटुंबाच्या कडेन. जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्यांत आमकां कळीत आसलेल्या मनशांक ह्या काम तळार काम करच्या सांगात्यांक पोटाक खावंक ना, तांचे खातीर कितें म्हण जेवण ऑर्डर करया. खंडीत जावन आमचो मोग तांचे थंय दिसून येतलो. दुसऱ्यान सांगाता कुटुंबाची सांज जाताना एक वॉक करूंक जाता, एक्सरसाइज करूंक जाता. भुरग्यां सांगाता ऑनलायन क्लास शिकोवन आसा तर तांकां थोडो सांगात दिवंक जाता. घरा गार्डन आसा तर इल्लो वेळ गार्डनांत काम करया. आमचे फुलां झाडां सगळीं बरीं जावन दी. जावंक बरो माजार पेटो आसा तांकां थोडो मोग दिवया. तीं आमचे तावन मोग आशेतात. पूण एक ध्येय आमी मोतीन धरया बाबा आनी भयणी, कुटुंबांत हांव एक सुरो आसा म्हणून बोगचें बोगा बगूंक कोणाक सोडिनाकात. एक हांव आसा तुजे खातीर म्हणली एक उतर तांच्या मोतींत खंडीत जावन बसून येवन दी. तुमच्या एका बऱ्या उलोवण्या वरवीं एकामेकाक धैर्यान बरा. प्रत्येक रितीन दीस बुडता आसतना हो मनी दीस दिल्ल्या खातीर देवा तुका अर्घा म्हणया. आमेन. धुळी पडून वेच्या पयले करतू ते तुझ्या मोगाचे. दैवीक फुलां जाल्ल्या तुझ्या सैबीक जिणे वगळी तुझ्या. दैवीक फुलां जाल्ल्या तुझ्या सैबीक जिणे वगळी तुझ्या. सांगे दीस पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. बाबानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या देवाक सरस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, निष्कळंक बलयेचो हो यज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ्या आत्म्यांक सर्गींचे कृपेची घटाय दिव. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्परातैव वार्ता सर्वेस्पोराकांक्षा देवा देहिन् वासूया Vayashami करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनादी करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विभाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Păvit, 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 dălpăranță सर्वेस्पोर्तु सर्गने संसार बलात चावे भवान उन सर्गितु कांचे चे सर्वेस्पराच्या नावियत हस्तकाचे उन सर्गितु कांचे चे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र थम्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान येसासनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात But that's so good, but good to hear. Tumelo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्याने तलो. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्याने तलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुर मोरये देवाचे माये संगती भगीवन तुझे ते सोपती भगीवन धर्मदूता कुसासो सांजू हांव आविलाची सांतेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आमच्या सुडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली प्रत्येक रितीन ह्या कोरोना म्हणल्या कर्गांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदराचे जेजू क्रिस्ताची हें बरोवशान त्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. स्वर्गीय पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयांचे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांक घाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा तो. हांवें संसाराचेर जैत वेला म्हणटा. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मुझे लाले तुका मुझा मोकार देवा नाविशे तुझे बगर माका मुझा कर्या जीवा बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेसूचे समाधान हरता माका दैविक देणे सर्गीचे तून सोम्या मुसो आधाराने बरवसो साचने वाटे सांगात मुसो तून सोम्या मुसो आधाराने बरवसो साचने वाटे सांगात मुसो काळीस मुझे लाले तुका मुझा मोकार देवा नाविशेव तुझे बगार माका मुझा कर्या जीवा प्रार्थुया. कनवळ्या बापा सर्गींच्या दिन्यांनी तुवें आमकां बरल्याय आमच्या आदल्या पातकी सालेक पाठ करून
तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताचे साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोट उपकार. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरे आशीर्वाद दिया Bagin ku sa chikadwin ram kam chidwam chin dispantling bapashipata chin poitit mit chinavi amen.